मीठ कॉम्प्लेक्सातले गोरवांची कुयदाद सारकी दवरची म्हूण हायकोर्टान गोवंश रक्षा मंचाक सांगला। थंयची गोरवां मरपाक लागल्यात म्हूण बुधवारा कोर्टान सुनावणे वेळार विशय आयलो। कोर्टान सुनावणी बिरेस्तारा धुकल्ल्या। आतां मेरेन 16 गोरवां मेल्यात, 3 मरपाचे वाटेर आसात। मारपाक हाडिल्ली 132 गोरवां मामलेदारान ताब्यान घेवन कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण गोवंश रक्षा मंचाचे सुवाधीन केल्ली। मंच म्हणटा कॉम्प्लेक्सान गोरवांक दवरपाची वेवस्थाच सारकी ना म्हूण गोरवां मरतात। गोवा मीठ कॉम्प्लेक्सांत भायल्यान गोरवां हाडून मारपाक हायकोर्टाची बंदी आशिल्ल्यान गोंयांत सध्या गोरवांचे मांस भायल्यान हाडटात। गोवंश रक्षा मंचान गोवा मीठ कॉम्प्लेक्सांतल्या गोरवांचो ताबो घेता सावन 16 गोरवां मेल्यात। गोवंश म्हणटा मीठ कॉम्प्लेक्सांत गोरवांक दवरपाची वेवस्थाच मुळात सारकी ना म्हूण गोरवां मरतात। बुधवारा ही केस हायकोर्टांत सुनावणे खातीर आयली, पूण कोर्टान सुनावणी फुडें दवरल्या। गोवंशान गोरवांची कुयदाद सारकी घेवची म्हूण हायकोर्टान बुधवारा मंचाक निर्देश दिलो आनी सुनावणी बिरेस्तारा धुकल्ली। The matter had come up for hearing today, so the court has kept the matter tomorrow and directed the government to take instructions as to the welfare of the cattle. That is all. The matter is now kept tomorrow. Yes. What was discussed? It is that there are a lot of deaths of the cattle that are happening at the GMC. So the GMC was alleging that they have happened because we are not, the petitioner is not feeding them properly. We have pointed out that we have been feeding them regularly, and though the deaths have happened because of the unhygienic conditions at the GMC. The matter is now coming up tomorrow. So any regulator? No, we had suggested that the committee which was appointed earlier should be allowed to monitor the welfare again. मीठ कॉम्प्लेक्सांत भायली गोरवां हाडून मारपाक हायकोर्टान सध्या बंदी घाल्या आनी गोंयांत मांसाक मारपाची गोरवां नात। सध्या मांस भायल्यान येता। मीठ कॉम्प्लेक्स आनी मांसाचे वेपारी सध्या हायकोर्टान गेल्यात। हे परिस्थितीचेर हायकोर्ट कितें उपाय काडटा ते बिरेस्ताराच कळटले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोयच्या सगळ्या शाळांनी लैंगीक गजाली विशीं शिक्षण सक्तीचे करचे। दोतोर कामाक रुजू जातना सोपूत घेतात तसो शिक्षकांनी सोपूत घेवचो। पुराय वेळ शाळा अश्यो कांय शिफारशी सरकारान नेमिल्ले समितीन केल्यात। शाळांनी भुरग्यांचेर जावपी लैंगीक अत्याचाराक आळाबंद हाडपाक सरकारान आमदार विष्णू वाघाचे फुडारपणा खाला समिती नेमिल्ली। टीचर जे आसा, शिक्षक जे आसा तांकां शपथ घेवप हें आपल्या वेवसाया संबंदी कंपल्सरी करचें। त्या प्रमाणे बाकीचे डॉक्टर्स किंवा नर्सीस ओथ घेतात तशा प्रकारची टिचरांकूय ओथ घेवन आपलो प्रोफेशन हो कितलो सोलेम आसा तांचेर जाणा जावन घेवपाची सक्ती करची अशें एक हें आसा। दुसरें म्हणजे हें सगळें टाळपा खातीर आनी ट्युशनाक वता तो गोंदळ टाळपा खातीर सरकारान पूर्ण वेळ शाळा हो कॉन्सेप्ट लक्षांत घेवचो ही एक आमची प्रमुख अशी तातूंत केल्ली सुचोवणी आसा। शिक्षकाक जेन्ना जॉब दितात तेन्ना ताजो संपूर्ण इतिहास तपासून जशें पासपोर्टा खातीर पुलीस क्लियरन्स लागता तशें पुलीस क्लियरन्स हें जो मनीस शिक्षक म्हणून अपॉयंट जातलो ताच्या खातीरूय घेवपा जाय अशी एक सुचोवणी आमी केल्या। आनी एकदां तो थंय जालो म्हणजे ऑर्गनायझेशनची जबाबदारी आसा की ऑर्गनायझेशनान PTA पेरंट टिचर असोसिएशन हाज्यो नियमीत बैठको घेवपा जाय परत्यो हाजेर एक भर दिल्लो आसा। आनी शाळांनी सुद्दां ऑन द लायन्स ऑफ विशाखा कमिटी प्रत्येक शाळेन सुद्दां कमिटी नेमपा जाय आनी ह्या कमिटीचेर कमीत कमी 2 भुरग्यांचे प्रतिनिधी म्हणजे हायर क्लासान जे आसता 9वी किंवा 10वी हे भुरग्यांचे प्रतिनिधी सुद्दां त्या कमिटीचेर घेवपा जाय टू डील विथ ऑल केसीस ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट आनी बाकीचे अशें आसता ते अश्यो कांय मेजर सजेशन आमी केल्ले आसा सरकाराक। पर्वरे रावपी दिगंबर गुरदास नरसे ह्या बरे चित्रकाराची कला अकादमीन दखल घेतल्या। दिगंबर मुखबधीर, मात हेर चित्रकारा भशेन 3-4 म्हयने न्हय जाल्यार 2-4 दिसां भितरच तो पोर्ट्रेट वा चित्र काडटा। आतां दिगंबराक कला अकादमी आदार करतली। कला अकादमी चित्रकलेची कामां दिगंबराक दिवन ताका स्वाभिमानान 4 पयशे जोडपाक मजत करतली। Today I would like to introduce to you all one such artist who lives in the village of Aradi, Porvorim. Not noticed by anyone so far, but whom I happened to meet accidentally. हे पोर्ट्रेट एका डेफ एंड डम भुरग्यान काडला म्हणपालो, मनशान काडला। ताका उलोवपाक येना, आयकुपाकूय येना, दुसऱ्यांनी सांगिल्लें कळना, फक्त ताची जाणटी आवय वांगडा आसता। अत्यंत गरिबीन
हो मनीस रावता नॉर्मली पोर्ट्रेट बी काडपाक केन्नाय आर्टिस्टा कडेन दिता तेन्ना तुमकां खबर आहा की 2-3 म्हयने तरी मिनिमम ते लायतात आनी 3-4 दिसा भितर ताका फोन परतो फोन केलो ताज्या आवयन तुगेलें रेडी जाल्यार घेवन वच म्हणून ते जे आर्टिस्ट आसा तांचे खातीर कितें तरी करप ही सुद्दां आमची एक नैतीक जबाबदारी आनी त्या दृश्टीच्यान हांवें सांगता की ताका हाड तो आनी ताजी आवय आनी भाव अशें ल्हानशें कुटुंब आहा ताच्या उदरनिर्वाहाची कांयच वेवस्था ना तेन्ना आमी एक असो विचार केलो हांव म्हज्या मेंबर सेक्रेटरी बाकीच्यांनी की ताजे कडच्यान कांय काम करून घेवप दर म्हयन्याक गोंयच्या कांय आर्टिस्टांची गाजलेले आर्टिस्ट आसा पयलींचे हे आसा तांचे फोटो दिवन तांची पोर्ट्रेट्स ही ताजे कडच्यान करून घेवप सो ताका कामूय मेळटलें ताजी कलाय लोकां मुखार येतली आनी आपल्या कुटुंबाचो चरितार्थ चलोवपा सारकें एक रायटफुली ताका कोणा कडेन हें करनासतना स्वाभिमानान एक 4 पयशे हे ताका मेळटले. गोंयान गायचे दूध दिसपट्टे 15,000 लिटरान वाडला. डेरीन गायचे पाश्चरायज्ड दूध सुरू केला. ही पोती शेनवारा सावन बाजारात येता. अर्ध्या लिटराची पोती 17 रुपयांनी पडटली. गोवा डेरीचो चेअरमॅन श्रीकांत नायकान हे नवे दुधाची बुधवारा घोषणा केली. गोवा डेरीन फाटले 20 महिने दुधाचो प्रेस वाडयल्लो ना. गोवा डेरीचे दूध भायल्यान येवपी सगळे डेरीचे दुधा परस सवाय अशें तो म्हणटा. आनंदाची गोष्ट जी आहा की आमी गोवा डेरीन एक नवीन पावल फुडें मारलेलें आसा आनी खूब तेंप जालो लोकांची डिमांड आशिल्लो. लोकांक तें आतां चड फॅट आशिल्लें दूद हें तें आवडना आनी लोक आतां तें कमी फॅट आशिल्लें दूद मागतात. आनी तुमी जाणात आमी STD हाय फॅट आनी तोंड मिल्क आमच्या मार्केटाक आशिल्लें आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या आनी फार्मराच्या सगळ्या एक एक्टिवली इनवॉल्वमेंटा खातीर अंदूच्या दूद जी वाड जी आहा ती वाड जी आसा ती 2012 एप्रिलाक आनी 2013 एप्रिलाक जवळ जवळ एवरेज 13,800 लिटर दूद अंदू सुबेत आहा. हे एप्रिलाचे चित्र पर डे आनी मे म्हयन्याक 2012ची तुलना जेन्ना 2013 कडेन करतात तेन्ना 14,422 लिटर दूद हे दिसाक वाड आसा. म्हणून आमी कितें केलां की हे जे गायचें प्युअर दूद हे 17 जुनांतल्यान आमी गोंयच्या हे जे आमचे कस्टमर आसा कंज्युमर आसा त्यांचे हेल्थाची काळजी घेवपाचें आनी एक पाऊल म्हणून आमी हो लॉन्च करतात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.